बापाची बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आयचे मिसाची इंतेसावा लॉरेन्स आनी युसेबियो एस्ट्रोसियो, त्रिजा रिबेलो आनी इवॉन विएगस आमच्या सोंपलेल्या भयणी भावांक सुर्गीचें सूख आमी मागुया. तेच बरोबर आमी मागता आयज वाडदीस सोमरमतलो तियागो लोपेस आनी सोंपून गेल्ल्या मोसेस डायस हांचे पासत आमी मागुया. प्रितीच्या भयणी भावानो, आमचो देव बरेपणाचो देव. सगल्याक तो आमकां आपल्या देण्यांनी भरता आनी जायतीं बरेपणां देवान आमच्या जिवितांत उतल्यांत. ह्या खातीर देवाक दिनवासुया. पूण सोबार पावटी आमची बरेपणां आमी दिनवासल्यात, पूण जेन्ना दुसऱ्याक ही बरेपणां देव दिता ती आमच्यांनी घडयेक पळोवंक जावंक नात. जायते पावटी नाटकायेन आमी बोरल्या असल्या आनी दुसऱ्या पातकाची ह्या वेळार आमी उगडास करुया. आनी देवाची काकलुतीक उलो मारून सोगली म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. हे पासत बाकिवून सदांच हांव कुवार मरी सोगल्या देवदूताक आनी भोगतांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या सुर्गीच्या बापा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें दाखोवंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव तुजे चोव्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजिप्तांत एक नवो राजा गाडयेर चडलो आनी तो झुजेशी कांयच नकळो आसलो. ताणें आपले पोरजेक म्हणलें, पळयात, इस्रायलाच्यो पुतो धुवो एक पोरजा जाली. आमचे वोन बलिश्ट आनी ओदीक पुस्कोळ. आमी शिडूक रावूंक जाय आनी तांची संख्या आनीक चोडना जावंक आमी उपाय घेवंक जाय. झूज उपरासल्यार आमचेर आड झुजूंक आनी आमच्या देसांतलीं भायर सरूंक तीं आमच्या दुस्मानांक एकटवतलीं. ह्या पासत जोड वावर दिवंक इस्रायलितांक कोश्टावून तांणी जबरदस्त मुग्दोमांक दवरले. हे भाशेन तांणी फारोवाक पितोम आनी रामेसीस हीं कोड्यांची शारां बांदलीं. पूण जितले ते इस्रायलितांक चड पिडापीड दिताले तितलीं तीं चड आनी चड वाडटालीं आनी इजिप्तकारांक तांची भिरांत दिसूंक लागली. इजिप्तकारांनी इस्रायलितांच्या पुता धुवांक सारकीं गुलामांक केलीं आनी जिवीत कोडू कोडू वीक केलें. बऱ्याच कोश्ट वावराक तांकां लावन तांच्या इश्टांचो वावर
तांकां करूंक लायलो आनी शेतांतलीं तोरेचीं कामां आनी सगल्या जिन्सांच्या कुश्टांची तांकां दोगडायली. फारोवान आपले पोरजेक अशी आज्ञा दिली, हेब्रेवांक जल्मल्ल्या सगल्या चेड्यांक न्हंयत उडयात, पूण चेडवांचो जीव काडूं नाकात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडका. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. म्हणुया, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार अशें इस्रायलान म्हणचें. सर्वेस्पर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवीच गिळटले आसले. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. आमी उदकान बुडून मरतलीं आसल्यां उदकाचो लोट आमकां ओडून वतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगर रावची नासलीं. तांच्या घासांतलीं आमकां वाटायलीं देखून सर्वेस्पराक दिनवासुया. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. शिकारांच्या फासांतलीं सवण्या वरीं आमी सुटोन गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोन मेकळीं जाल्या. जाणें रोचला स्वर्ग आनी संवसार, त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जबाब, सर्वेस्पराच्या नांवान आसा आमचो आदार. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Alleluia, 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 alleluia. नीती खातीर जी कोण सोंसतात ती कोरेंच भागी, स्वर्गीचें राज कोरेंच तांचें. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, हांव प्रितुमेचेर सवस्काय हाडूंक आयला म्हूण समजूं नाकात. हांव सवस्काय न्हय पूण तोरवार हाडूंक आयला. कित्याक पुताक ताच्या बापायचेर आड, धुवेक तिचे आवयचेर आड, सुनेक तिचे सासूचेर आड दोशी करूंक हांव आयला. मनशाचो दुस्मान ताचोच घरचो. म्हजे वोन आपल्या बापायचो व आवयचो मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हज्या वोन आपल्या पुताचो व धुवेचो अदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव होगडायतलो, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवादाची मजुरी घेतलो, आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो मनीस शीस म्हूण तोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण
हांव तुमकां खरेंच सांगतां. आनी आपल्या 12 शिसांक उपदेश दिवन सोंपयल्या उपरांत जेजू तांच्या हेरां नोकरांनी शिकोवण दिवंक आनी प्रवचण करूंक थंय धांवन फुडें गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वागानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, एका दिसाक एक मोदले पिरायेचो मनीस म्हजेशी आयलो आनी तो रोडकुलें तोंड घेवन आयलो आनी म्हाका म्हणूंक लागलो, ब्रदर म्हजे पासत माग, आनी तूं कोणूय यादनिकाक वळखता जाल्यारूय तांकां सांग म्हजे पासत माग म्हूण. हो मनीस एकदम बरो मनीस. जायत्या कोश्टांनी तो वयर सरलेलो, भरपूर शिकोवप ताणें केल्लेलें आनी तो तारवाचेर नोकरी करतालो. आनी इतलें शिकोवप केल्या उपरांत आनी ताचो वावर पळोवन ताका प्रमोशन मेळचें आसलें. पूण ताचे सांगाती आसलोले ताचे दुसरे वांगडी ताका ह्या मनशाची नोसाय जाली. आमी इतलो तेंप वावर करता, आमकां प्रमोशन मेळोंक ना, पूण हो आतांच येवन इतलें शिकून ताका प्रमोशन मेळटा हें तांच्यांनी पळोवंक जायना जालें. आनी ताचेर आड उलोवन ताचेर घाराणी घालून ताका हें प्रमोशन मेळूंक ना. पूण भाव भयणीनो, आमी जाणाव वांकडे वळीचेर देव सरळ बरयता. 2 वर्सांनी ह्या मनशाक दुसरे एके कंपनीन ताचे वोन व्हडली पदवी आनी जुट्टी फावो जाली. आयच्या दिसा आयकल्ल्या ह्या पयल्या वाचपान असलीच आमकां खबर मेळटा. ह्या दिसांनी आमी झुजेची खबर आयकत आयल्या. कोण भाशेन नाटकायेन बरून ताच्याच भावांनी ह्या आपल्या भावाक विकलो, पूण देवान ताका सांडूंक ना. इजिप्तान एक व्हड मनीस ताका केलो आनी शेकी ताचेच भाव येवन ताच्या पांयां पडूंक लागले. आनी आयचें वाचप आमी आयकलां तें जेन्ना हो इस्रायलीत लोक इजिप्तांत येवन आपली वस्ती करतालो तेन्ना घडलेली ही खबर. आनी वाचप सांगता ते भाशेन इजिप्तांत एक नवो राजा आयलो आनी ताणें पळयलें की हो इस्रायलीत लोक चोडटा आनी वाडटा. अशी ह्या इस्रायलितांनी ह्या इजिप्तकारांक कांयच वायट करूंक ना, पूण इमॅजिनरी एनिमीज कशे हे इजिप्तांतले लोक तांकां पळोवंक लागले. तांचें बरेपण घडयेक तांच्या दोळ्यांनी पळोवंक जायना जालें आनी ते नाटकायेन बरोवंक लागले. आनी ह्याच खातीर आयच्या दिसा हे आमी नियाळ करता तेन्ना आमी पयली वस हाचेर आमी नियाळ करूंक जाता, आनी ती म्हणल्यार जेलसी इज अ डिजीज. नाटकाय म्हणल्यार एक दुयेंसा परी. जरी तर आमी ताचेर बोर घालिना तें चडत आनी वाडत वेता. आनी हेंच की आमकां हांगा दिसून येता. पयलो हो इजिप्तांत आसलेलो लोक तांचेर नोसाय करता, उपरांत तो तांकां जोड वावर दिवन तांचें जिवीत सामकेंच कोडू ती करतात. तिसरे सुवातेर तांचेर आक्रमण करून तांकां गुलामां कशीं करतात. तांकां फावो तें जेवण, फावो ते वस्तू तांकां ती दिनात. आनी उपरांत शेकी ती अशी आज्ञा काडटात, हेब्रेवांक जल्मल्ल्या सगल्या चेड्यांक नोपयत करात. तांचो जीव लेगून ती काडूंक फुडें सरतात. तर एक दुयेंसा परी ही तांची नोसाय वाडत वेता. आनी हाचे विशीं पापसाय फ्रांसीस आमकां म्हणटा, जेलसीज आर क्रिमिनल, दे एंड अप किलिंग पीपल. म्हळ्यार जरी तर आमकां नोसाय आसा जाल्यार आमी दुसऱ्याचें जिवीत नाटक करूंक वावुरता. घोडेक कोरण्यांनी तें आमी करचें ना, पूण आमच्या चिंतनांनी आनी उतरांनी आमी तांकां सकयल घालूंक प्रयत्न करतले. दुसरे सुवातेर पापसाय फ्रांसीस आमकां म्हणटा, अ जेलस पर्सन हॅज अ हार्ट वीच हॅज नॉट ब्लड बट विनेगर फ्लोईंग थ्रू इट. म्हळ्यार जे कोण नाटकायेन बोल्लोलो मनीस आसा ताच्या काळजांतल्यान रोगत न्हय पूण विनाग्र व्हांवता.
म्हळ्यार सगळ्याच कुसड्यापणान हो भरलेलो मनीस आनी ह्या दुयेंसाक पापसाहेब फ्रांसीस एक वखद दिता. तो म्हणटा जेन्ना कोणूय एक मनशाची तुका नोसय जाता जाल्यार देवाक हें मागणें कर, बाबा हांव तुका दिनवासता की ही वोस हें बरेंपण तुवें ह्या म्हज्या भावाक फावो केला. आनी जरी तर हें मागणें करीत रावल्यार ही आमची नोसाय नाच जातली. दुसरे सुवातेर when we try to destroy people behind their back, God blesses them in front of our eyes. म्हळ्यार जेन्ना लोकांच्या फाटल्यान आमी तांकां नपयत करूंक वावुरता तेन्ना देव आमच्या फुड्या ह्या मनशांक अदीक आनी अदीक देण्यांनी भरता. आनी आयच्या वाचपान हेंच आमी आयकलां. जितले ते इस्रायेलींक चड पिडापीड दिताले तितली ती चड आनी चड वाडटाली. भाव भयणीनो, देवाची बरेपणां कोणाच्यान आडावन दवरूंक जायना. देव तारीत ताका कोण मारीत अशी आमची एक म्हणणी आसा. जरी तर देवाक जाय ह्या मनशाक बरेपण दिलोलें कशे भाशेन देव ताका दितलो. तुवें नोसाय केली म्हूण वो तुवें ताचें जिवीत कोडू केलें म्हूण वो ताचेर आड उलयलें म्हूण ताका ही बरेपणां मेळनासतना रावची ना. घोडेक आयज मेळची ना, फाल्यां मेळटली, फाल्यां मेळची ना, घोडेक परवां मेळटली. पूण देव जें कोणाक कितें भासायता, जें बरेपण भासायता तें देव त्या मनशाक दिल्या बगर रावना. दिनासतना देव केन्नाच रावना. तर नाटकाय करचे सुवातेर, दुसऱ्याचे वायट करचे सुवातेर आमकांच दिलोलीं बरेपणां आमी पळोवया, देवाक दिनवासुया. त्याच बरोबर जेन्ना देव दुसऱ्यांक ही बरेपणां दिता तेन्ना आमी देवाक दिनवासुया. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आनी थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार उंड्या सोऱ्या रुपान येतलो. जेन्ना ताच्या शिसांनी जेजूक सांगलें कोण एकलो मनीस तुज्या नांवान देंवचार काडटा तेन्ना नाटकायन भरचे सुवातेर जेजू तांकां म्हणटा जो कोण म्हजेर आड ना तो म्हजे बरोबर आसा. जे कोण बरेपण करताले तेन्ना जेजून तांकां दिनवासले आनी वाखाडले. असलें एक बरेपणान भरलोलें काळीज आमकां जण एकल्याक ह्या मिसा बलिदानान आमी मागून घेवया. भेटोवन एक आमी गायन गावया. सर्वेस्परा मानून घे सी 30 आणि 3 पान 40 आणि 2 सी 33 पेज 42. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंत आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेचे देण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलूंक आमच्या आत्म्याचें पोसण करूंक दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दोयेन ताका सोडले. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर महिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उदका दिवन भावार्थाचो गूट पुरगटुया. सुम्या जेसू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे काल्सींतले पियेताव, तितले पावटी तूं वैभवानी उसर आमी तुजें मरण पुरगटाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेसांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यात ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसुळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे, देवाचे माये सांगाती, भाग्योन चुजे तिचो पोती, भाग्योन धर्म दुता, भाग्योन चुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया.
आमच्या बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक रासोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाचे शली संवसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर देवाचे शली संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या खास उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली देव आमकां आपल्या बऱ्यापणान बरीत आसा दिसपट्टी साबा देणी आमकां तो दिता हो जेजू आमच्या काळजांत आयला हे देवळें देणी देवान आमकां फावो केलां देवाच्या उपकारांत आमी सदां काळ रावुया सर पदवेदारा आनी काकलसारा देवा तुजे आखे रोसणेचो तूं अप्रमीत मोग कोताय संवसार भर कोरोना व्हायरस पिडी खाल कोश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे ह्यावचेर सुरू जाली पेस पिडा निरंतर खाल येवन हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता हे पिडेचेर अभ्यास करून विज्ञानांनी एक वासीन सोदून काडलां तें मनशा कुळाक गुणादीक पडल्यार पुरो म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन
प्रार्थुया. तुझ्या सुर्गीच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो. ही आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखकार. आयतारा दीस आमच्या देव संदेशकारांक एक खेरीत मीस आमी दवरला. हे मीस जातले 9:30 वरांचेर. येता त्या आयताराक 9:30 वरांचेर सगल्या देव संदेशकारांनी ह्या मिसान वांटो घेवंक म्हूण आमी मागता. शेवटाचे गायन गावुया. म्हजो पाटलाव करूंक F15 पान 9 आनी 2, F15 पेज 92. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी खोशी जाल्या